दिव्यवाणी 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 येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां अर्गां दिवन तुका सोम्या आमी हरसितां येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां अर्गां सोम्या दिवन तुका आमी हरसितां तू आमचो आदार सर्वांचो तुजे लागीं येता तू आमचो आसरो तू सोम्या आमचो आदार सर्वांचो तुजे लागीं येता तू आमचो आसरो येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां अर्गां सोम्या दिवन तुका आमी हरसितां येता सोम्या मंदिरान गावनो विंगितां अर्गां सोम्या दिवन तुका आमी हरसितां मोगाच्या भावा भयणीनो भुरग्यांनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत ह्या पुंतळाक मागता माध्यमा मुखांतर तशेंच हे गरजेंत हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी आयल्यात तुमची तेसावां घेवन तुमी आयल्यात आनी प्रती रितीन सांजुदाची मजत मागोवंक तुमी आयल्यात सर्वेस्पोर देव तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी तुमी घेवन आयलेलीं स तेसावां सांजुदा मुखांतर ती सगळींच्या बापाक पावोवन दीत आनी बेसांवां आमकां लाभोवन दीत म्हणून विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया ह्या संदर्भार अर्गान तेसां ह्या संदर्भार प्रती रितीन एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया ह्या संदर्भार अर्गान तेसां पासून मीस भेटयता फाबियनी जेसी मेंडोन सादो कातार डॅफ्नी डिसोजा कॅनडा हाची सर्जरी आतांची सर्जरी सक्सेसफूल जावच्या आनी बरी भलायकी लाभच्या इराद्या पासून मीस दिता एलिझा डिसोजा निड्डोडी देवदीन मार्गरेट डिसोजाच्या दुसऱ्या वर्साक तिच्या आत्म्याक मीस दिता डोरीन डिसोजा आनी कुटाम कुद्री पदाव कुलशेखर मंगळूर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज मंगळार नोव्हेंबरचो दीस ह्या भोव पवित्र तळार पवित्र दीस ह्या दिसा पवित्र सभा भगवंतो मार्क सुवार्थेकार हाचें फेस्त आचरण करता भगवंत मार्कू सुबर्तमानकार जेजूची जिवीत आपल्या बरपा मुखांतर बरोवन आमचो भवार्थ जेजू थंय आनीक वृद्धी करूंक ताचे सुवार्थे मारिफात तो कारण जाला जेजूची जिवीत ह्या संवसारीक कशें आसलें ह्या विशयांत तो आपल्या सुवार्थे मारिफात विवारितना ह्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमी जें कितें मार्कून सोम्या परगट करूंक वावुरलो त्या समापान आमी ह्या मार्कू मुखां सोम्याची जाणवाय जोडलेली आमी हेरांक सोम्याची वळख दिवंक जाय आसची कृपेदिनी विशेश करून ह्या संदर्भार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवती परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया आमी दोळे धांपया समेन केल्ल्या सरबरेपणाचो उगडास करया आमी सोम्या थंय अविश्वासी जाल्ल्या खातीर सोम्याक आमी बेविश्वासी जावन दुखयलेल्या खातीर आनी आमी सोम्याचें नांव परगट करूं सोम्याक हेरांक परगट करूं सुकोन पडलेल्या खातीर सोम्या लागचें बक्षणें मागया मगळ जेजू तुजें उतर आमकां जिवीत दिता हे उतराचो मोग करूंक आनी हे उतर आमच्या जिवितार उता करूंक सुकोन पडलेल्या खातीर बक्षणें मागता आनी म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय
दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मगळा जेजू तुका भगवंत मार्कून आपल्या सुवार्ते मारिफात हेरांक परगट केलो, पण आमी तुका परगट करूंक सुकल्या सोम्या. संदर्भ जायते आशिल्ले, अवकाश हजार आशिल्ले, पण जाल्यार हो संदर्भ आनी अवकाश आमी गळसूंक ना. ह्या मुखांत तुका दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चातापून बक्षाने मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मगळ जेजू बरें करूंक जायतो अवकाश आसलो. तुजो मोग पेल्यासो मोग करूंक ह्या मुखार सर्गीचे रास सोडूंक तूं आमकां आपयताय. आमी स्वार्थी जाल्या, मसरी जाल्या, रागिश्ट जाल्या, आमी हेरांचें मन दुखयलां, तुजें मन दुखयलां. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें सोम्या पश्चातापून बक्षाने मागून म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींचे राय, सर्पवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा, देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्या बसला, आमचे मने मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता. एकलूच तू पवी, एकलूच तू ईश्वर, एकलूच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. एकडी बरदोळे दांपी आमच्या ते समा खातीर, त्या खातीर गरजां खातीर मागया. जे कोण मागतान बसयला उगडास काडून तांचे बसोत आमी मागया. परीक्षा बरी केल्या सर भुरग्यांक परीक्षा बरोवंक करपा सकत जाणवाय फौज आयची विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा, उतरान परगटलेले शुभ वर्तमान लिखणेन दखल करूंक बगेवन मार्कूक तुवें विसलूय. तसो संदेश सत्मानून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो विश्वासीपणी पाटलाव करूंक आनी सासणीक जिविताक पावोवंक आमकां आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वासा. मोगाच्यानो, तुमी सोमेस्त लानविगाय पांगून एकामेकाची सेवा जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव हंकार्यांक पयस करता पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी कालती करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक
तोच तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवचार गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचे म्हूण सोदून भोंवता. भावार्थान तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्तांतय ससनाचे महिमेक आपोवणेन दिल्लो देव सर कुरपेचो दातर थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां तिरांनी घट्ट करून स्थापीत करतलो. ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखता त्या सिल्वानाचे कुमकेन हीं थोडीं उतरां हांवें तुमकां बरयल्यान. हींच देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां धैर्य दिवचोच म्हजो इरादो. तर हे कृपेन तीर रावा. तुमचें बराबर वेंचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवीत सभा तुमकां सन्मान पाठयता. म्हजो पूत मार्की तुमकां नामान करता. मोगाच्या उमयान एकामेका नामान करा. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. तुझो धर्मोक सर्वेस्परा सदां काळ गायनानी वाकंतलो. तुझो धर्मोक सर्वेस्परा सदां काळ गायनानी वाकंतलो. तुझो धर्मोक सर्वेस्परा गीतां गायनानी वाकंतलो. तुझे विश्वासीपण संततेच्या संतते परगडतलो. कित्याक धर्मोक ससनाक बाळता तसो तुवें थीर केला. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गात तुवें घालून दवरल्या. तुझो धर्मोक सर्वेस्परा सदां काळ गायनानी वाकंतलो. मळप तुजी आसर्या नावाळता सर्वेस्परा. भक्तांची सभाय तुझे विश्वासीपण वाकंता. कुपा वयर सर्वेस्पराक समसारको कोण आसा. सर्गींच्या निवासा मोदें ताचे सारको कोण मेळत. तुझो धर्मोक सर्वेस्परा सदां काळ गायनानी वाकंतलो. तुझो धर्मोक सर्वेस्परा सदां काळ गायनानी वाकंतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी कुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. तो देवाची पदवी आनी ताची जाणवा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी 11 जण शिष्य जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मानी नाम ताचेर केस्तीचें फर्माण पडतलें. सत्मानतेल्याक
असलेल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलीय वीख बी पियेती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सुम्या जेजूक सरकार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण 22 जण वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सुमी तांचे संगात वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकोवण थीर केली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पवित्र पुस्तकांत 2 भाग आसात न्ही. एक भाग पोरनो सोल्लो आनी एक भाग नवो सोल्लो. नव्या सोल्ल्यांत 4 सुवार्ता आसात. हय गे 4 सुवार्ता. खंयची पुरा? एक मातेवाची आनी एक लुकाची आनी एक मार्काची आनी एक जुवांवची. मातेव, मार्क, लूक आनी जुवांव 4 सुवार्ता आसात. सुवार्ता ह्या सुवार्तेंत जेजू जियेल्ली रीत, जेजून उलयल्लीं उतरां, जेजून केल्लीं असर्यां आनी जेजून भोगिल्ले कश्ट, जेजूचें जिवनपण हें सगळें आटापून आसा. ह्या 4 सुवार्तेंत मोठी सुवार्ता कोणाची? सामार्कूची. मोठी लांब ना. आनी ह्या मार्कूच्या सुवार्तेंत जेजू जल्मल्ल्या विशयान तो सांगिना, मगर जेजूची असर्यां, जेजूची शिकोवण, जेजूचें कश्ट मरण जिवनपण हें सगळें तो आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. 4 सुवार्ते पैकी पयली बरयली सुवार्ता खंयची? मातेव, जुवांव. ह्या 4 सुवार्ते पैकी पयली सुवार्ता बरयलेली मार्कून. मार्कूची सुवार्ता पयली सुवार्ता. ह्या मार्कूच्या सुवार्ते वयर आनी 2 सुवार्ता बरयल्यो, लुकाची आनी मातेवाची सुवार्ता. तांकां सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणटात. एकामेका ताळ पडची सुवार्ता. मागीर जुवांवची सुवार्ता दुसरी. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ओ कोण मार्कू? मार्कू कोण? लाद्रामाचो पूतगी. कोण मार्कू? मार्कू पेद्रूचो शिश. हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत थंयसर पेद्रू म्हणटा, म्हजो पूत मार्कूय तुमकां नमान करता. म्हजो पूत मार्कूय तुमकां नमान करता. म्हळ्यार पेद्रू उतर प्राय पावलेलो आनी मार्कू ताचो शिश तरणाटो, पुता सारको. कळ्ळें गे? मार्कू शिकपी आनी जाणारी, पेद्रू अशिकपी, बरोवंक कळीत नातलें. आनी पेद्रूची पत्रांय मार्कून बरयलीं म्हणटात. मार्कून म्हळ्यार पेद्रून सांगून दिलें आनी मार्कून बरयलें. आदीं परगांवांत असलेल्या भुरग्यांक पत्रां बरयतालीं आवय बापूय न्ही गे, बरयतालीं. आनी पत्रां बरयतना आवय बापायक बरोवंक येतालें गी, येना. कोणा लागीं सांगतालीं? दुकरा लागीं. कोणा लागीं? भुरग्यां लागीं सांगतालीं. म्हजो धाट्टू भायर आसल्या वेळार म्हजो आन म्हाका सांगतालो, कागद बरय रे धाट्टूक ये म्हूण. आनी ताणें सांगचें, म्हज्या मोगाच्या पुता
मॅक्सिक तुज्या आनान बरोवचें कागद आमी सगळीं बरीं आसा तुवें बरो आसा म्हणून पातयेता हांव तुज्या बऱ्या भलायके खातीर मागता आनी उपरांत कल विवार बरोवचो तोटाक मुळा घालून जालें पावस समाकाट्ट येना गादे कुसून जाले अशें पुरो बरोवचें विवार कितें काम जालें कितें जावंक आसा कितें करयेत हें सगळें कळ्ळें की आका मस्त खर्च आसा साध्य जाल्यार इल्ले पयशे धाड निमाणे कळ्ळें आनी पोस्ट करून बरें करून गम्मंगल घालचें आनी आखेर करता तुज्या मोगासो आन टाका जालें बरोवचें कोणें पुतान कोणाक व्हडल्या भावाक बरोवचें भावान कोणाच्या नांवान बापायच्या नांवान पळया अशेंच मार्कुनो पेद्रूच्या नांवान एक पत्र 2 पत्रां बरयल्यात कित्याक मार्कू पेद्रूचो सेस आनी पेद्रून सांगलेलीं जायतीं गणितां आसात जेजू विशयांतली कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या सगळ्या जिवितांत पेद्रू जेजू वळखलो दुसरो कोणी वळखना पेद्रू थंय जेजू थंय आसलेलो बांद तो कोणातय नासलो देखून पेद्रू जेजूच्या मोगाचो सीस केंच्याकी पेद्रू मुखेली आनी पेद्रूक हो अनुभव आसलो जेजूचो खरो अनुभव आनी काही मार्कूय ताच्या सांगाता आसलो जावंक पुरो 22-70 जाणांत मार्कूय काही एकलो आसलो जावंक पुरो काही मार्कूनय जेजूक पयसल्यान पळयलां आनी आयकलां जावंक पुरो पूण हे सगळे अनुभव सांगाता घालून पेद्रू एक सुवार्ता बरयता सुवार्ता आनी जेजू ह्या सुवार्थेंत देवाचो पूत मनशा कुळाची सोडवण करूंक मनशाक पातकांतले धुवन काडूंक पातकाच्या चिखलांतलो नितळ करूंक आनी मनशाक पातकाच्या बांदपासांतलो सोडोवंक आनी नवें जिवीत जिवच्याक आयला म्हणलें सत ताचे सुवार्ते मार्फत तो आमकां कळीत करता मार्कू देखून मार्कूच्या सुवार्थेंत खरी एक संगती मार्कू मोठ्यान विवरयता लांब सांगिना तो मोठ्यान विवरयता मार्कूसो जेजूच्या कश्टांची कथा मार्कून बरयली ती जाल्यारय तो मोठ्यान बरयता पूण जेजूचे कश्ट मात विपरीत रितीन तो हायलायट करता कळ्ळें गी मार्कूची पाशांव आसा पळय मार्कूचो पाशांव म्हणजे जेजूच्या जिणयेचो पाशांव कळ्ळें गी तो भिरांकूळ रितीन तो विवरयता जेजूचे कश्ट म्हळ्यार मनशाचें क्रूरपण देवातय मनशाचें क्रूरपण इतलें खोटेंगी इतलें कठीणगी इतलें कठोरगी म्हणल्या विशांत तो विवरयता तुमी पळयलां जावंक पुरो थोड्या वर्सां फुडें एक पिक्चर आयिल्लें पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हणलें पिक्चर आयिल्लें आनी तातूंत जेजूक कठीण रितीन कश्टोवनचें आमी पळयता व्हडल्यांनी कश्टोवनचें आनी तें पिक्चर काडचें जाल्यार ताका मार्कूची सुवार्थेंतले थोडे विवर तातूंत आसात आनी ह्या सगळ्या जिवितांत मार्कू कितें करता मार्कू देवा मुखार मनशाचें विणगेपण म्हणून कळकळीत आसा तुमकां न्ही की मनशाचें विणगेपण म्हळ्यार कितें नागडेपण मनशाचें नागडेपण देवा मुखार मनशाचें नागडेपण कितलें म्हणून तो दाखोवन दिता कित्याक पातक केल्लो हर एकलो मनीस देवा मुखार नागडो जाता देवा मुखार लजेक पडटा म्हणलें सत मार्कू ताचे सुवार्ते मुखांतर दाखोवन दिता पळया जेजूच्या त्या पाशांवाच्या त्या गडितांत जेजूक थंयसर गस्सेमानी मळ्यान मागोवन आसतना शिपाई येवन जेजूक खैद करतना थंयसर एकलो मनीस ओल पांगोर आयिल्लो ओल पांगोर पळय मार्कू मात्र तें विवरयता कोणी विवरनात एकलो मनीस ओल पांगोर आयिल्लो मार्कू तें विवरयता थंयसर ओल पांगोर आयिल्लो जेजूक खैद केलें त्या घडये तो मनीस ओल सकला घालून
विणगोत्तू दावलो विणगोत्तू भितर कांय वस्तू नासली विणगोत्तू दावलो लजेन दावलो मार्कू कितें हांगासर हे बिबार हांगासर ताच्या सुवातेन हाडटा पातक मनशाक लजेक घालता पातक मनशाक विणगें करता पळया हेच घडीत उत्पत्ती पुस्तकान आमी गेले हांव जाल्यार थंयसर आदाम आनी येव भुमू एकवटांत आसतना वस्तू न्हेसतालीं गे आं ती विणगी आसली ती विणगी आसली वस्तू न्हेसनातली तांकां लज म्हूण बगताली गे बगताली एकामेका तांकां लज म्हूण बगनातली देवा मुखार तांकां लज म्हूण बगताली गे बगनातली कित्याक म्हळ्यार तांणी पातक करूं नातलें तांचें तें पातक नातलें ती पवित्र आसली आपुट्ट आसली देखून तांकां लज बगोवं नातली देवा मुखारी नगडींत रावतालीं आतां सरपाचें उतर आयकोन आडवरलेलें फळ तांणी केलें आनी तें फळ केल्या उपरांत देवा मुखार ती रावली नगडी रावली विणगी रावली ना कितें घेतलें तांणी अंजुराच्या रुखाचे कोले गोंतले म्हळ्यार तांकां लज दिसली लज कित्याक दिसली आपूण विणगी आसा कशें बगलें कित्याक म्हळ्यार तांणी पातक केलें पातक पातक मनशाक लजेक घालता पातक मनशाक विणगें करता पातक मनशाक मेळयता देखून पातकी मनीस देवा मुखार रावंक शकना तो आपलें मान दांपूंक पळयता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी हेच घडीत मार्कू ताचे सुवार्तेन हाडटा मनशाचें पातक इतलें मेळ्ळें मनशाचें पातक इतलें कठोर मनशाचें पातक मनशाक सगळें विणगें करता नागडें करता देखून मनीस देवातान पळापळ घेता म्हणलें सत माथेव ताच्या सुवार्तेन विवारितना दयाळ देव पळापळ घेतल्या मनशा पाठी आपयता येया तुमी हांव आयला पातक्यांक आपोवं बागेवंत थांग न्ही हांव आयला पातक्यांक आपोवं येया तुमी म्हण तो देव काकुळदार देव मनशाक आपयता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आयच्या पयल्या वचपांत सांपेद्रू म्हणटा तुमी समेस्त लान्विकाय पांगोरनो एकामेकाच्या सेवाक जाया आमी सर्व एकामेकाचे सेवाक जावंक जाय देव हंकाऱ्यांक पयस करता पूण कलत्यांक आपली दया दाखयता आमी कलती जावंक जाय हंकारी जावंक नजो गरवी जावंक नजो आमी कलती जावंक जाय कोण कलतो जाता तांकां देव वर्तो करता जर तर तूं सूख करताय हेरांचे पांय धर शांत तुवें फाटी सरूंक नजो खंय की न्ही जर तर म्हजी सूख जाता हांवें तुज्या पांय धरल्या कितें जाता जेजून तो पांय धरल्या सिसांचे न्ही गे जेजून सूख करूं ना जेजून पातक करूं ना पूण जाल्यार ताणें पांय धरले कित्याक म्हळ्यार तें ताचें कलतेपण वर्तेपण न्ही पांय धरची संगत कलतेपणाची संगत तुमच्या मुखार हांव खल जावंक तयार आसां तुमच्या मुखार हांव ल्हान जावंक तयार आसां तुमच्या मुखार हांव तुमच्या की गुलाम जावंक तयार आसां हें म्हजें गलतेपण तुमचे खातीर तुमच्या मोगा खातीर तुमच्या मोगा खातीर देखून जेजू म्हणटा तुमच्या मोगा खातीर तुमचे पांय धरले हांवें तुमच्या मोगा खातीर तुमचे पांय धुले हांवें हांव काल जालो तुमचो मोग करच्या खातीर देखून पांय धरची संगत वडपणाची संगत न्ही म्हज्या मोगाच्या बाबान देखून जेजू म्हणटा तुमी कल जाया आनी तुमकां देवाची दया मेळटली तुमी देवाच्या दयेन वयर येतल्यात देवाची दया तुमचें संरक्षण करतली देवाची दया तुमकां भलायकी दितली देवाची दया तुमकां जैत जोडून दितलें देवाची दया तुमकां कितें कश्टार घालची ना देवाची दया तुमकां जिवितान वयर उखल धरतली म्हणजे सत देवाचें उतर हांगासर दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पण आमी जायते पटी हंकारी जाता गरवी जाता त्या कलत्या मनशांक आमी गुड्डावन चलचें प्रयत्न करता तेन्ना आमी कश्टार पडटा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी कल्ती करून घेया अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो पळया वयर उबारतलो आनी सगळ्यो तुमच्यो हुस्को तुमची खंत तुमची दूख तुमची बेजाराय सगळें ताचेर सोडा कित्याक तो तुमची जतन करता तो तुमकां सांबाळून धरता कशें गलिल्ल्या सरोवरांत बुडतेल्या पेद्रूक जेजून सांबाळून धरलो त्याच मापान तो तुमकां सांबाळ धरतलो देखून तो म्हणटा भावानो भयणीनो जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता पूण जायते पडी आमी केअरलेस आसता देव म्हज्या पक्षेक आसा कोण ना
कित्याक हांवें इल्लेशें बरें काम केलां, हांवें इल्लें दान धर्म केलां, हांव सकाळीं संजेरां बरी तेर्स म्हणटा न्ही, सकाळीं संजेर तेर्स म्हणटा, बरी म्हणटा, दनपारां 3 वरार दैवीक कडचो तेर्स म्हणटा, देखून हांव सुरक्षीत आसा म्हूण आमी चिंताव. पूण ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवसार बुकेल्ल्या सिंहा बरी गरज घालून आमच्या भोंवतणी बोवाडो घालून आसता. देखून आमी जागृत रावूंक जाय. इस्रायल देश ल्हानसो देश, इस्रायल जुदेव देश, ताच्या भोंवतणी आसचे पुरो मुस्लीम राष्ट्र, कळ्ळें गी. इस्रायला सगळीं गिळच्या खातीर सिंहा बरी गरज घालून रावतात. पूण इस्रायल भोव जागृत, कळ्ळें गी, कोणाकी भितर रिगोवंक इडे दिना, तितल्या जागृतकायेन ते सांबाळटा. तशेंच सगळ्यांनी संवसारांत सगळ्यां शिंपडलेल्या तुमच्या भाव भयणीकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्तांतय सासणाच्या मायेमेक आपोवणें दिल्लो देव सर्व कृपेचो दातार. थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां तीर आनी घटकन स्थापीत करतलो. देखून जिवितांत कश्ट कंत आयली म्हणटाना, सलवणी आयली म्हणटाना, निराशी आयले म्हणटाना आमी बेजार जावचें न्ही, कंगल जावचें न्ही. म्हजें लायफ सगळें काबार जालें आनी म्हाका कांय लायफ ना, आनी म्हाका कांय जिवीत ना, म्हजें सगळें जिवीत गेलें, बरबाद जालें, देखून हांव जिवन कांय फायदो ना, असली खोटी चिंतना तुमच्या मोतीक हाडची न्ही. कित्याक म्हळ्यार कांय थोडो इल्लो काळ कश्टाचो आयल्या उपरांत तुमकां समाधानाचो वा जैताचो वा तुमच्या जैताचो वा बऱ्या प्रतिफळाचो काळ तुमकां फावो जातलो. आतां कठीण दग आसा, वयगी कठीण दग आसा, भिरांकूळ वताची धांव आसा, उदक परत सुकून वता, अशेंच उरतें. काय थोड्या तेंपान पावस येतलो, गुस्सा आसा. देखून दगीचे दीस आयले म्हणटाना आमी निराशी जावचें, कंगल जावचें आनी पळापळ घेवची न्ही. आमी राखोर रावो जाय पावसाक. इल्ले कश्ट, इल्ली दग, इल्ले गामाळें, इल्ली खोरो सोंसल्या उपरांत थंडायसो पावस येतलो आनी आमकां सवकासाय मेळटली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्ट वावंट काडून शिकल्यार मात्र समाधानाचे रिजल्ट मेळटले. आनी देखून आमी कश्ट काडूंक आसात, वावंट काडूंक आसा, कश्ट सोसूंक आसा म्हणलें सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय. देखून सं पेद्रू म्हणटा, म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखतां त्या सिल्वनाचे कुमकेक थोडीं उतरां हांवें तुमकां बरयल्यां. हिस देवाची नीस कृपा म्हणून उतरांनी रुजवा दिवंक तुमकां दय दिवचोच म्हजो इरादो. पेद्रूचो इरादो कित्याक म्हळ्यार आमकां कश्ट अनवर आयल्या वेळार निराशी जावन पळापळ घेवचें न्ही, बगर आमी सर्वांनी धैर्यान ते कश्ट सोंसी जाय आनी जेजूच्या महिमेवंत जिवितांत वांटेली जायजे म्हणलो इरादो पेद्रूचो. देखून तो बरयता हें पत्र, देखून हें बरयता. देखून मार्क ताका सांगात दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज मार्को ही सुवार्ता बरयता न्हय, आयच्या दिसा पळया, आयच्या सुवार्तेंत तो कितें म्हणटा, संवसाराच्या सर्व देशांनी आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. हर एकल्यान उलो दिता, इतलें म्हणटा तुमी जेजूक बऱ्यान वळखतात, तुमी जेजूक बऱ्यान वळखतात. वळखल्या उपरांत तुमी कितें करी जाय, हेरांक परगट करी जाय. हांव एका बऱ्या मनशाक वळखता जाल्यार आनी तो बरो मनीस चड मोगाचो जालो जाल्यार ताचे विशयांत कांय थोडे बरे गूण हांव हेरांक सांगता घेना. तुमचो फ्रेंड आसा, इश्ट आसा, ताचे गूण तुका बरे लागतात, चड मोगाची, ताचे विशयांत कांय थोडे इल्लेशे बरेपण तूं घरा सांगताय सांगताय. तशेंच जेजू तुजो मोगाचो, जेजू तुजो देव, तुजो मोगाचो इश्ट वैज आनी कितें तुमी म्हणटात, बऱ्यान तुमी वळखतात ल्हानतावनूच. ह्या संदर्भार आमी वळखता, जेजूक बऱ्यान वळखता, तर ताका आमी परगट करूंक जाय. ताका परगट करना जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सार्थक जायना. जायते फावटी कितें करता, आमी मिसाक येता, रितेरेक वेता, आमी मागणें करता, तेर्स करता, भक्तीपणां धरता, बाबार सारता, जायतेपण बरेपणय आमकां मेळटा, पूण आमी कोणाकय सांगिना. म्हजे इतल्याकच दवरता आनी म्हणटा हांव आनी देव एक. त्या देवान म्हाका केल्लें बरेपण हांव कोणाकय सांगिना, म्हजे इतल्याक दवरता. तर देवाचें नांव महिमे बरी जावचें कशें,
देवाची वळख हेरा मनशांक मेळची कशी काही एका मनशां बरें केल्लें तूं 4 जाणां मुखार सांगताय जाल्यार त्या मनशाक मान आनी गौरव मेळटा की ना हां एक मनीस एक टिचर जावंक बरो एक पाद्र्याव जावंक बरो एक सिस्टर जावंक बरो एक मास्टर जावंक बरो एक नावार्थी कोणी मनीस जावंक बरो शिपाई जावंक बरो ताणें केल्लें बरेंपण न्हू 4 जाणां मुखार उबा रावन तूं सांगशी आनी ताका मान सन्मान करशी त्या मनशा फाल्यां एक रेस्पेक्ट मेळटा की ना हां गौरव दितात की ना हां दितात जर तर ताणें केल्लें बरेंपण तूं सांगिनाय जाल्यार ताची वळख कोणाक आसा तशेंच देवान तुजें तें केल्लें बरेंपणाचो उपकार तूं बावडशी जाल्यार देवाक तूं हेरां मुखार परगट करशी जाल्यार देवान केल्लें बरेंपण जेजून केल्लें बरेंपण तूं हेरांक सांगशी जाल्यार जेजू थंय जायते जण येतीत की ना आनी तांकांय ती जिविताची जिविताचें खाण मेळचें की ना मेळटा देखून हें करूंक जाय म्हणून मार्कूय आयच्या सुवातेंत आमकां तूं सांगता आनी म्हणटा तुमी संवसाराच्या सर्व देशांनी सर्रस्नांक सुवार्ता परगट करा जो कोण सत्मानी ना ताका कॅस्तेचें फर्माण मेळटलें तुवें अरेकल्या की देवाचे सोमयाचे नांवी तूं बरी खबर सांगताय जाल्यार ताणें सगळ्यांनी पातयेचें म्हणना सगळ्यांनी गरजेक मिसाचें बलिदान भेटयचें म्हणना सगळ्यांनी पवित्र स्नान काणगेचें म्हणना पूण सोमयाच्या विशयान तुवें सांगूंक जाय तो पातयेवं दी पातयेनासतना रावों दी तो ताचो फाटलावर जावं दी जायनासतना रावों दी तें तुका पडोवन वचूंक ना तो पातयेत जाल्यार ताका देवाची आशिर्वाद मेळटली पातयेना जाल्यार देवाची केस्त ताचेर पडटली तें आमी ताका लेख दिवंक ना आमी कांयच न्ही तें देवाक सोडुलें पूण तुवें कितें करूंक जाय तुवें पवित्र स्नान काणी गेलाय पवित्र स्नानान तुका तिदोडी जबाबदारी मेळ्ळ्या एक याजकपणाची एक प्रवादपणाची आनी एक रायाळपणाची एक याजकपणाची एक प्रवादपणाची आनी एक रायाळपणाची 3 तरांची तुका एक जबाबदारी पवित्र स्नाना मुखांतर मेळ्ळ्या ती तुवें जिवोवंक आसा तुवें प्रवादी जाय तुवें जेजूचो बाबार्थ परगट करी जाय क्रिस्माच्या संस्कारांत तूं क्रिस्ताचो शिपाई जालाय देवाची उतर परगट करची एक अवकाश तुका लाभला तुवें तूं करूंक जाय तूं बसचें न्ही हांव मीस पेटयतां हांव बरी करतां तेच म्हणटा मागणें म्हणटा म्हजे इतल्याक हांव रावता म्हळ्यार जायना तुवें जेजूक हेरांक परगट करूंक जाय हो तुजो कायदो हें तुजें मिसांव तुवें म्हूण मानून घेवंक जाय देखून तो म्हणटा सत्मानतेल्यांक पळया सत्मानतेल्यांक जेजूचेर भरवोसो दवरतेल्यांक जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो वैज जेजू म्हजो देव म्हूण सत्मानतेल्यांक असर्यांची पदवी मेळटली असर्यांची आमी थंय हांगा धांवचें म्हणना पाद्रापा लागीं आनी कोणा लागीं रितीर दितल्या व्हडल्या मनशां लागीं आमी धांवचें म्हणना जर तर हांव जेजूक सत्मानतां ती पदवी म्हाका मेळटा असर्यां करची पदवी म्हाका मेळटा म्हजे नांवी देवसार सोडयतले देवसार सोडूंक की म्हाका साध्य जातलें कोणाचो सांगात म्हाका गरज ना जर तर हांव देवा थंय देव म्हजे थंय हांव जेजू थंय जेजू म्हजे थंय एक आसा देवसाराक फर्मोवची सकत म्हाका मेळटा देवसाराक ही धांवणोक हांव सकता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय नव्या भासांनी उलोवंक म्हाका मेळटलें नव्या भासांनी खंयच्याय गांवा वचूं घडयेन तूं भास शिकतलोय घडयेन तूं देवाची उतर परगडूंक शकतलोय देखून खंयची भास तुका अडखळ जावन उरची ना मदर तेरेसा जल्मली युरोपान न्ही ती आयली भारतांत सगळी भासो शिकली तिका भास अडखळ जावंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक देवाक सत्मानतेल्यांक सरसंगती साध्य सोरोप हातान दवरूंक शकतले सोरोप जीवदाळ कसलेच मारेकार वीक बी पियेती जाल्यार तांकां कसलेच बाधक जावचें ना सोमयाचेर विस्वास दवरता तांकां पिडेस्तांचेर हात दवरून बरी करची सकती तांकां मेळटली कोणाचेर सोमयाचेर विस्वास दवरतात तांकां पूण कितें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां विस्वास भोव उणो पत्येनी भोव उणी बाबार्थ आमचो ल्हानसो देखून आमी दुबावता देखून म्हजेच तकींस असर हें करूंक हांव सकना म्हजेच तकींस देवसार धांवणोवंक हांव सकना म्हजेच तकींस पिडा गुण करची सकत आपणावंक सकना म्हजेच तकींस सोरपाक धांवणोवंक हांव सकना 2 पुटी सोरप म्हज्या घरा भोंवतणी रावंड मारता जाल्यार तिसरे दीस धांवन येता पाद्रापा लागीं पाद्रापा म्हाका इल्लें मीठ दिया मीठ घरा उडोवंक ना तर तुमची फुरसत आसल्यार ये फादर एक मागणें करा आगमेंत शेणया कित्याक तुका जायना
कित्याक तुका जायना ल्हानपणांत तू क्रिस्तांव तो भावार्थ तुका आसा म्हाका पवित्रस्थान मेळ्ळा तुकाय पवित्रस्थान मेळ्ळा म्हाका क्रिस्त मेळ्ळा तुकाय क्रिस्त मेळ्ळा तुका कितें साथ दिना कित्याक म्हळ्यार भावार्थ ना भावार्थ ना आमी दूर कंडबट येता भावार्थ ना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही संगत आमी मोतीन दवरूंक जाय ही संगत जर तर आमच्या जिवितांत आमी सोम्यातय भावार्थ उणो दवरता तेन्ना आमी सरपाक भियेता देवसारा भियेता पिडे शिडे भियेता विकाक भियेता आनी कश्ट अनवरां भियेता आनी आमी सलवता आमी खंयच्या ती जैत उरूं सकना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी हें मोतीन दवरूंक जाय देखून तो म्हणटा तुमी सोम्याक तुमचो करून घेया सोम्या थंय गुंड भावार्थ तुमी रुता करा गुंड पातयेणी तुमी रुता करा सोम्याक तुमचोच करून घेया आनी तुमचे थंय जायतीं असर्यां घडटलीं पिडा शिडा गुण जातलीं देवसार पळोवन धांवतले सोरोप आनी सगळे तुमी धरूंक शकतल्यात वीक बी पियेतले तुमी मरचे नात जैत तुमकां लाभतलें आनी तें जैत तुमी परगट करा क्रिस्ताच्या नांवान आनी क्रिस्त सगळ्या संवसाराक परगट जातलो आनी क्रिस्ता वळखनासलेलो अंधकारांत आसलेलो मनीस प्रियान क्रिस्ता सांगात येतलो म्हणलें सत हेची सुवार्थ आमकां दिता आनी हें सत मार्कून केलें मार्कू कितल्या वर्सां मार्कूची सुवार्थ पयली सुवार्थ बरयल्ली मार्कून आनी पळया त्या दिसांतून आज पर्यंत कितलीं जाणां ही सुवार्थ वाचतात कितलीं जाणां परगट जाता सुवार्थ आनी जेजूचें नांव कितल्या जाणां परगट जालें पळया जर तर मार्कून तें प्रयत्न करनातलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज जायत्या जाणांक जेजू कोण म्हूण कळीत आसतना कोण म्हूण कळीत आसतना देखून आज मार्कूचें मिसांव आमचें मिसांव आमी सोम्याक कळीत करूंक जाय हेरांक परगट करूंक जाय आमच्या सालीन आनी आमच्या उतरान आमच्या कर्णेन आनी आमच्या उतरान सोम्या परगट करूंक जाय सोम्यातान लाभलेलें बरेंपण हेरांत परगट करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार एक वा दोग जण सांगाता मेळ्ळ्या वेळार आमी कोणाचे विशयान उलयता एक वा दोग सांगाता मेळ्ळ्या वेळार कोणाच्या विशयान आमी उलोवचें पाद्र्याबा विशयान सिस्टा विशयान बिस्पा विशयान आमी उलोवचें राज्यकारणी विशयान वोटा विशयान मंत्री विशांत न्ही गे आनी आमकां जायनासलेल्या विशांत कांय उलो बरो मनीस ना वार्तीक आसा ताचे विशांत उलोवचें आनी नाका जाल्लें उलोवचें पांय धरून पांय धरून ओण घालचें पांय धरून ओण घालचें प्रयत्न करचें पांय ओडचे प्रयत्न करचे पूण ताचे बदलाक सोम्याच्या विशयान आमी उलयता गे सोम्यान म्हाका तें केलें सोम्यान म्हाका हें केलें सोम्यात तावन हें बरेंपण लाभलें सोम्यात तावन हें बरेंपण लावलें सोम्याक हांवें थंय परगट केलो सोम्याक हांवें हांगा परगट केलो म्हूण सोम्या विशयान उलयतात गी भोवणें सोम्या विशयान उलयचें जाल्यार ही गरजेन रेत्रे वेळा गेल्ल्या मात नातल्यार नातल्यार उलयना आमी ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून सांग पावलो म्हणटा आमी उठता नाय आमी न्हिदता नाय कोणा विशयान चिंतूंक जाय सोम्या विशयान चिंतूंक जाय आमी जिवता जाल्यारय सोम्या खातीर मरता जाल्यारय सोम्या खातीर हें आमी करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पेल्या विशयान न्ही ताचे विशयान न्ही आमी सोम्या विशयान उलोवंक जाय तेन्ना आमी सोम्याक परगट करता सोम्याचें मिसांव म्हज्या मुखांतर जारी जाता आनी 4 जाणांक सोम्याची वळख म्हज्या मारिफार लाभता म्हणलें सत आमकां दादोसकायचें जावं पावतलें आनी असलें जिवीत भावार्थाचें जिवीत सोम्यातय विस्वासीपणाचें जिवीत तशेंच सोम्याक परगट करचें जिवीत म्हज्या मारिफात रुता जावं दी आनी तें मुंदासून वचूं दी म्हणून विशेश करून ह्या वेळार मागता आसतना आमी आमच्या भुरग्यांक म्हज्या आबा विशयान सांगता म्हज्या उडलिमा विशयान सांगता म्हज्या मामा विशयान सांगता म्हज्या बाप्पू विशयान सांगता आनी तशेंच आनी कोणा विशयान पुरो सांगता आमी गांवच्या मुखेल्याच्या विशयान पूण जेजू विशयान कितलें सांगता जेजू विशयान सांगचें जाल्यार जे विशयान कितलें म्हाका कळीत आसा न्ही पळयलें टी व्ही विशयांत मोबायला विशयांत ताचे विशयान लॅपटॉप विशयान कंप्युटर पुरो आमी भुरग्यांक सांगता पुर्वजा विशयान ती सांगता आदी जाल्लीं गणितांय सांगता पूण जेजू विशयान क्रिस्ता विशयान भावार्था विशयान कितलें आमी सांगता आमी आमकांच विचारूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ताची वळख दिना जाल्यार क्रिस्ता परगट करिना जाल्यार हेरांक परगडूंक शकता गे म्हणल्यार सवाली आमकां विचारूंक जाय आनी हे आमी विचारूंक जाय
जर तर आमी सुकून पडले हांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आयचे दिसा मार्कू मुखांतर देव आमकां जागोवणी दिता कशें मार्कून पळया तो वळच्या कालार सोम्या विशान बरयलें आनी परगट केलें सोमी कोण म्हणून आमी आतांच्या काळार जायते एडवान्स समजोणी आसलेल्या काळार सोम्याक आनिकूय बळादीक रितीन परगट करूंक जाय आसची कृपे दिनी सोमी आमकां दिवं दी आनी आमकां बेसांवांनी बरोवन दी सोम्याचें नांव गांवान गांव म्हज्या मारिफात परगट जावं म्हण आमी मागया आमेन. भेटयता बापा सर्वेस्परासाठी रस्ता जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जाय दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवून दी तुझे जेजू क्रिस्ताच्या मासार बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाच्या आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशाच्या सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुवें महिमेवंत केल्ल्या भगवंत मार्कूची परब संभ्रमन तुका वाखण गो दिन वचनेचो यचना आमी तुका भेटयता. अख्ख्या संवसारांत हर एका देशांत अडकळ नासतना शुभ वर्तमान परगट जावं आनी सगळ्या परजां मदें खरो भावार्थ नोंदूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या सासणी गोवल्या तुजो हिंड तूं केदींस सांडिनाय पूण भाग्यवान धर्मदूतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा सुलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्या आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तुवें तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवी 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकाचे सगळी तुका जय सगळी तुका जय जय. मगळ भाव भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता जेजूचे मास आनी रगसान बदलची घडी. ह्या घडये कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता बावर्तां रितीन वांटिली सावया. बापा करस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मरान ससंगीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पवची. तेसपरी जेवण जात असताना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोंगूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्या संवसारात विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगाती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार म्हजे देवाच्या माय संगती ती सपती बागे वजूज आहे बागे धर्मदूतां बागे वजूता देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आजनामतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगता आमी मागता आसतना सोम्याक वळखोंक सोम्याक आमचो कन घेवंक आनी सोम्या परगट करूंक जाय अशी जाणू आय करपा सकत सोम्यान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर जोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार दये करून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे णे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीतीन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे माये मग सुगुर्त सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. संवसारी जिवितांत सोम्याक आमी लक्षणान वळख जाय तसो मोग करी जाय तेस सोम्या परगट करी जाय म्हूण आपण दिता. ती ह्या शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सभागी. सोम्या तुवें म्हजो गरिबीचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तूंच म्हजो रस्तार सोम्या तूंच म्हजो आदार
तूच म्हज्या काळजा सोम्या सदांच करभिडा तूच म्हजो रस्तार सोम्या तूच म्हजो वादा तूच म्हज्या काळजा सोम्या सदांच करभिडा जिविताचो गुंडो तूं सगळीं जावन देवलो संसार ससनी जिवच्या बापान तो धाडलो तुजे लागीं येता तो केदीस भुके सोना तुका सदमानता तो केदीस ताणे सोना तूच म्हजो रस्तार सोम्या तूच म्हजो वादा तूच म्हज्या काळजा सोम्या सदांच करभिडा आमच्या मोगांवर आमच्या काळजान तो आयला हे सुमयाक आमी भोव लागशिल्ल्यान वळखता आनी किसड वळखूंक ताची कृपा मागया हे सुमया परगट करूंक ताची सकत आनी जाणवाय मागया ताणें केल्ल्या बरेपणाचो उपकार बावडून सांगात आमी गावया उपकारी काळजान दिनवासी मोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासो ताच्या मोगा पासो भोवत्या तुका तसो बावुड्या कर्जन दिल्या सुम्या जेसू आम्हा हर एकल्यांचे दया दखे ते साव घेऊन आयलेल्या हर एकल्या भाव बहिणी तुझ्या बेसवानी बर कठीण दगीन वळवळच्या आम्हा हर एकल्यांकी बरो पावस तडून थंड जावची पृथ्वी आमकां लाभय तुजी कृपा तुजे सकत कश्ट जाले हर एक भाव बहिणी थंय येवं दी तुजे व्हड उजमितायेचो अनुभव तांकां जावं दी तुका परगट करची सकत तांकां मेळोवन दी म्हूण मागता हांव सोनिया तुका जावं महिमा तुका जावं मान होगळा सस्नाच्या सस्नाक आमेन प्रार्थुया बापा आमच्या भोवमुगाळ देवा जेजूच्या कुडीन आनी रक्तान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पसताय हो जेजू तुजो खरो पूत म्हण बागेवन मार्कून आमकां दाखोवन दिलें ताणें आमकां शिकयलेल्या बाबार्थांतीर रावूंक तोंडान आनी रस लिखणेन हो बाबार्थ परगट करूंक आनी आमच्या दिसपट्टे जिणयेन ह्या बाबार्थाक साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सर्गीच्या पोशणान आमकां घटाय मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बशा मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव बरो स्वागत मागता धाकटुलीं भुरगीं आसात युवा जाणां आसात तुमी सर्व भाव भयणी आसात मालगडी आसात तुमकां हर एकल्यांकी ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत आमी मागता माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या तुमकां समेस्तांकी बरो स्वागत मागता तुमची ते सवां तुमची इरादे घेवन एमिसाचें बलिदान तुमी भेटयलां नव्यान तुमी करतात आराधना मुखां सुमयाची कृपा जोड घेवंक आशेतात तुमकां समेस्तांक सांजुदा मुखांतर सुमयाची भरपूर आशिर्वादां तुमचे सदांच फावो जावं दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा हर एक मंगळार सकाळीं 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारा 10:30 वरां मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या सर भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाच्या आपोवणें आमी दिता व्हडा संख्यान हे जिविताच्या जरीचेर सिंया जरींतलें पियेया दोशी जया खंडीत देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमी जोडूंक शकतल्यात आमचे स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल कोंतांबीर तिन्यो रेलिको कुरिसी माजी इत्यादी आसात
हे सर्व आमच्यात मेजुजावीर झुजोंक आनी जय जोडूंक आदार दितात त्यो वस्तू वापरूंक आनी तेचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता डिवायन मेडिसीन दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडेक भुरग्या पिडेक तशेंच दुखींक वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात ती तुमी घेया तसोय भरपूर फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता तुमची मिसां ऑफिसान दिया थंयसर घेतात ते सवाय ऑफिसान दिवे नंतर पाटी आसलेल्या पूण शेतान तुमी गेलीये तुमचे खातीर सदांच आमी मागता कावन्सिलिंगाची मांडवळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष आमी मागणी करता ह्या मुखान जायते बरेपण तुमकां फावो जाता हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्या बरें तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळ्याची कांय प्रगती करूंक आमकां साथ जाता उदार मनान कुमो करूंक तुमकां आपोवणें दिता मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे खुशयेचे काही इल्लेशे फुल्ली फुल्याची पाकळी संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडवळ करूंक आमकां साथ जाता तुमच्या घरांनी कुमगार जिबल्यो एनिवर्सरी बर्थडे इत्यादी पुरो आसतना हे पुणतळ सुगडास करा जेवणा कुमो करा आनी खंडीत आमी भक्तिका तुमच्या खातीर सदांच मागता आरोग्य केंद्र केम्रल टावन हांगासर आयल्यांत BP शुगर टेस्ट करच्याक थंयसर आसा तांकां तुमी मेळा आनी ताचो फायदो तुमी जोडयेत तांकांय देव बरें करूं मेच्या 10 तारखेर चुनाव जावचो आसा बरें मुखेली विसोन येवच्या खातीर आमी मागया आनी आमचो वोट सुकनासतना बरें आमी मुखेल्यांक घालून तांकां चुनायेंत जावंक आमी प्रयत्न करया हेजे जेवणाक कुमोक दिल्या हेजे जेवणाक कुमोक केल्या जेवणाक दान दिलां आपल्या जल्मदीस संदर्भी 28 तारखेक जल्मदीस आचरण करच्या वक्ता ग्रेटा पॅट्रिक डिसोज आनी कुटाम मुलुंड मुंबय तांचो तशेंच लॉरेन्स आनी लुसी डिसोजा लंडन हांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर तांच्या भुरग्या बळाचेर आमी मागता कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें मानाची वार स्विकार करची हेचें जेवण तयार केलां नित्या दरवाड्याकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर वड्याच्या गुरकर्णीचेर प्रतिनिधीचेर तांकां कुमो केले समेस तांचेर मागता हें जेवण तांणी मोगान तयार केलां देव तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हणून आमी मागता आतां आमी कोणी नान्ने मुखार येवंक वात काणू आतां आमी नव्यानाक ती जावया नव्यानाचें गीत गावया पातून सांजता देवा आमचे पासून विनातिका पात्रून सांजता देवा आमचे पासून विनातिक पातून सांजता देवा आमचे पासून विनातिका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगे उंजुता देव सरकारा सांजेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देव हे संत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतन जेजू आमचे एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थानी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमचे हे मागणे बटयता तुका न्ही धरून जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा कधी स्वामी उगडास करता बगे वंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर लाभ लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवा सोने पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुज्या मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता हे जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वेगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें सांगाता मागया हे संवसारी जेजूचो सैर आनी दर्दो जावन आसलेल्या बागे वचूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदार सोमवार मोग तोंड जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली
ख्रिस्ताच्या आणि मनुष्यकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागो दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कडसां अडचणींनी सांपोन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्या सो तूं खेरीत शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पत्तीन आयलां. आमी बसया एक घडीभर. मगाच्या भाव भयणीनो, जायतीं जाणां तुमी ते सवां घालतात, हांगासर पुंतळार घालतात, ऑफिसांत दितात, वॉट्सॅपान धाडटात, मेलार धाडटात, पोस्टान धाडटात आनी फोन करून सांगतात. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. जायत्यांक 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 बरेंपण लाभता आनी बरेंपण लाभलां आनी खंडीत आजी जायतीं ते सवां आसात. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता आनी खंडीत मागलेले तुमकां फोव जाता म्हणल्यार बरोवशान ते सवां सांजुता मुखांत्र बापाक आमी समर्पण दिता. 12 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक, 16 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावंक, 13 जाणां भुरग्याचे काजारी जोड्यांक, 13 जाणां काजारी जोड्यांक भुरग्याचे देणे फोव जावंक, 6 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, एकल्या PUCच्या भुरग्याक एंट्रन्स टेस्ट एग्जाम आसा ती बऱ्यान फुड करूंक आनी बरे अंक काडून पास जावंक, एकल्या PUCच्या भुरग्याक रिजल्ट येवचे आसा, बरें रिजल्ट मेळोवन पास जावन ताचे मुखले फुडार बऱ्या रुता करूंक, एका MBBSच्या भुरग्यान जबाबदारेन आपली मेटां काडूंक आनी बरें शिकोवन आनी बरें करून शिकपांत फुडें करूंक कृपा मागोवन विनंती केल्या. एकल्याच्या हातापांयांची आनी पाटीच्या कण्याची आनी कुशीच्या बोरींची आनी तळवेची दूख आसा ती सगळी दूख गूण जावंक, बरी भलायकी फोव जावंक, एकल्या घुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची आनी कुशीच्या बोरींची दूख गूण जावंक, 13 जाणांची तकली पडापड मायग्रेन पिडा गूण जावंक, एका उतरप्रायाच्या आवयक बूक जिरवण कुडीची सकत फोव जावंक, बरी भलायकी फोव जावंक, एका कुटुंबांत संतोष माया मोग रुता जावंक, परगांवांत आसलेल्या भाव भयणींक बरें काम आनी तृप्ती फोव जावंक, UK वचूंक प्रयत्न करतल्या कुटुंबाच्या सन्यांक तांकां बरें करून विजा फोव जावंक आनी UK वचोंक, एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार दिवंक, एकल्यान धरलेले सगळे काम सबित्यान पंथा पावोवंक, एकल्याक आतांचें ऑपरेशन जालां ते बऱ्यान गाय गूण जावंक आनी बेगीनच बरी भलायकी फोव जावन कामाक लागोवंक, 13 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावंक, 13 जाणांचें क्रिएटीन नॉर्मल जावंक, एकल्या कसलेच अडकळ नासतना ऑफर लेटर मेळोवंक, दोगा कुटुंबांत माया मोगान जिवंक आनी समाधान आसूंक, 2 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक, एकल्याची इंटरव्यू बरें करून फेस करूंक कृपा मेळोवंक, एकल्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, 14 जाणांनी बरो पावस येवन पृथ्वी थंड जावंक, 16 जाणां वायट सवयो सोडून बरी जिणी जिवंक, 6 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक, एकल्याची तकलेचे सगळे स्ट्रेस पयस करून नेगेटीव चिंतप सगळे सांडून बरें जिवीत जिवंक, 2 जाणांची सिस्ट ऑपरेशन नासतना गूण जावंक, 8 जाणांची तरातरांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 2 जाणांची स्किन एलर्जी गूण जावंक, 6 जाणां आमाल पियेवण्यातून सुटका मेळोवंक, 2 जाणांची बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, एकल्याचो जागो बऱ्यान रजिस्टर जावंक, एकलो आस्पत्रेंत अस्वस्थ आसा तो बेगीनच बरो जावन फाटीं येवंक, एकल्या भुरग्यांक सुदार उलोवंक फोव जावचे खातीर, 13 जाणांची किडनीची सगळे समस्या गूण जावंक, 6 जाणांची रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक, एकल्याचे मोबायलांतून पयस सरोवंक, एकल्याच्या जाग्याक फोव तें बरें उदक निरंतर फोव जावंक, बरें उदक बरोवल्यान तावन येवंक, 2 जाणांची वयट एग्जाम पास जावंक, एकल्याचे समकोळ सगळे गूण जावंक, 2 जाणांची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक, एका 2 जाणांक मतीचें समाधान संतोष जैत फोव जावंक, एका कुटुंबांत मनस्ताप पयस सरना एकामेका थंय मोगान जिवंक, तशेंच 40 आनी 2 जाणांनी प्रत्येक तेसांव बसोत मागो विनंती केल्या. तांचे सांगात आमची तेसांव आसात, एक चली आस्पत्रेंत मुंबयंत विशेश करून कॉस्टोन आसा
तिका बरी भलायकी फावो जावं. जायतीं जाणां कश्टून आसात, पिडेस्त आसात, जायतीं जाणां नुकसाना वळख जाल्यान, जायतीं जाणां नाच समाधान आसा, जायते जाणांक एका रितीची दूख आसा. सगळे तें बऱ्यान जावं, समज जावं, इत्यार्थ जावं, परिहार मेळोवं आमची सगळी मागणी सोम्या मुखार आमी उबारया. दिमी घालया, हात उबारया, निरंतर सोम्याची स्तुती करया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, प्रणिपा तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. बोला मारा सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो सगळ्या काळ तुका वंद दिता सोम्या. सांजात तू तादेव मुखार उबारलेली मागणी सगळी तुका भेटून दिता. तुझे उदंड देन आशिर्वादाने बर सोम्या. मागलेली मागणी ऐकून घे, तुझे ओळखाक कुळतीन आमची सगळी मागणी ऐकून घे. मागलेले सगळे फावो कर. वड भवार्थान विश्वासीपणा मागता सोम्या. तुझे कृपेचो आशीर्वाद, कृपेचो शिवर आमचेर वतून आमकां बेसावानी बर सगळ्यांनी मागलेली देणी फावो कर सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. नव्यानाची मागणी मंदारशी. हां, म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो भावार्थ नोडोंबेसा अर्चा म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तुझ्या पुस्तली पदवेन पयस उंडाय. हे वत्या संता म्हज्या काळजाचे गुंड्या येता हांव तुका उलो मारता. आजच्या संडेल्या बरोच तुझे गरीब देणे तुका देवान दिला. म्हणजे जिणेचे कंडे कोटे म्हज्या काळजाची कोटसान हांव तुका भेटयता. तुझे मोवाळ माई पसी नवा देखील तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर. वडापतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. अशें आमचे सोम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुझ्या मजतीन अधी कधी परगटलेलें जाव. आमेन. मगळ भाव भयणी कडी बरतोडे तापी आमच्या हात्याचेर दवरया. सांजू हांव रेफार लाभलेल्या सर बरेपणाक देवाक आमी अर्गां दिवया. जायते बरेपण आमच्या जिवितांत फावो जालां. सर वायटांतले विघ्नांतले राखून व्हेलां. आदार दिला, कृपा दिला, संगात दिला, बेसांव दिला. जैत लाभयलां. हे सगळे बरेपणाचो उगडास आमी काडया आनी दुनिया देवाक अर्गां दिवया. एकल्या खाजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, 8 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्याची गुमटेची तकले शिरेची दूख गुण जाल्ल्या खातीर, एकल्याच्या कुशीच्या बरीची पाडीच्या कण्याची दूख गुण जाल्ल्या खातीर, एकल्या उतरप्राच्या आवयक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्या कुटुंबाच्या सन्यांक युकेवेची विसा फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्यान आमाल पिणे सोडून बरें जिवी जियल्ल्या खातीर, एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक फावो जाल्ल्या खातीर, आनी दोगांच्या बोरवेलांत बरें निरंतर उदक फावो जाल्ल्या खातीर, तशेंच एकल्याचें ऑपरेशन आतांचें तें बऱ्यान जावन बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर, तशेंच हातीन धरलीं सगळीं कामां बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, एकल्याची रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळेल्या खातीर, तशेंच 25 जाणां मागलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात. तांचे खातीर, आमच्या खातीर आनी कुटुंबाच्या सणांक मेळ्ळेल्या बरेपणा खातीर दुनिया देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या हात उबारया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळप तुका सोम्या जेजू, होगळप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळप जेजू, आराधन जेजू. जेजू सोम्या आमच्या देवा, आमच्या उजवणदारा, तुझ्या ओढ महिमे, तुझ्या ओढ मजतीन, तुझ्या ओढ पदवेन, तुझ्या ओढ काकुळतीन आमचे दया दाखोवन आमचे तुवें उतरल्या सर्वे सवां खातीर केल्या उपकारा पासून आमची मागणी आयकल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. सोम्या तूं बोवरतो काकुळता विश्वासी मोगाळी देव, तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन उगडाप. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमची मागणी आयकून आमकां दिता देखून तुका अर्गां दिता. सोम्या हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ भाव भयणीनो, आमच्या पिठेस म्हणून बसो देवा लागी मी विश्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. सर्वेस्परा पिठेसाले आमच्या भाव भयणीची कस्तळू करी. सर्वेस्परा पिठेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेऱ्या नरसांग आनी सेवकांक पाव. सर्वेस्परा सक्कड पिठेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार. सर्वेस्परा तुझ्या मनेर वरच्या पिठेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्मेची गठाय दी. सर्गींच्या बापायचे दीस आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करी. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता.
तुझी कुशी वय तर ती सत्य समाजारी कर म्हणून आम्ही मागताव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मगळ बापा गावांत शंभर गावांत फावो ते काम नसताना कुस्तुंच्या सर्व तुझ्या भुरग्यांची कावकळत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हणून आम्ही मागताव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. दयाळ बापा फरी हो तिची नी संगाती वा संगाती मेळा नासतना कुस्तुंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर भुरग्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जेवण ते देणे फावो कर म्हणून आम्ही मागताव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस परा भुरग्यांचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बीर मात पाव तांच्या काजरीच्या वेताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हणून आमी मागताव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मगळ सुम्या प्रते रितीन विशेष दगीन वतान थापोन कस्तोंच्या पृथ्वेचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल. उन जाल्ली पृथ्वी बरो पावस तोडून थंड कर. उदकाचे सगळे तत्वार परिहार कर म्हणून आमी मागताव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. रिजल्ट राखोन आसच्या सर भुरग्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल. बरें रिजल्ट तांकां फावो कर बरें उत्तीर्ण जावंक आनी तांचें जिवीत नंदन कर म्हणून आमी मागताव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. एंट्रन्स एग्जाम बरें येतले सर भुरग्यांचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल. तुजे कुडेत्म्याची बरी भलायकी तांकां फावो कर. धैर्य दे सकत दे बोळ दे गठाय दे आनी सणवायन परीक्षा फुड करूंक कृपा लाभय म्हणून मागताव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मेयांत कर्नाटक राज्याक चुनाव जावचो आसा आनी ह्या चुनावांत बरें मुखेली मिसळून येवन बरो सरकार आमकां फावो जायशें कर म्हणून आमी मागताव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुम्या. बरी एपिडेस्ताचे भलायकी तुजे भुरगे तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे. नमारण एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका मिलो मारता. आमी पते शिवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसताव. आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शके ते तुजे काकुदळे आमचे वर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशें पॉल जे तुका आमकां दाखय हे दे आनी मुखार दिलो पी ओंकार मरये. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे क्लेस पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशाशें घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें कुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवण दारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय. प्रार्थुया. भू दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतीच्या आनी कुडीच्या पिडेनी कश्टोंच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसिल्ल्या तांकां नवो छेव दिवन शो वापरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडून फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्येचें नांव आम सुवादार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. भू दयाळ सुम्या भवर्तनच्या बुजवणदारा तुजी मीत नातलेली दयाळ आमी मागताव. विडेशडेन कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवेसदान संसमाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजणी मनावयत पयस करून एकामेका काळजातान बुकसून चिवून तांकां दुआदार दी. आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमीसदान तांचे संगात राव. तांच्यातली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेसदान सुगारगां दिवन दीत. जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर वांकून तो तुमकां माईपास आनी काकूळ दिन वागूं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवा शुक्लस पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगात आसा. तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तोरण तुमकां वाठून तुमच्या फाटल्यान तोरण तुमची राखण करूं. देवा पवित्रात्म्या जेजूच्या आशिसां उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचे सर वायट भस्म नडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसने जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. मगळ बाबणीनो थोडी मिनटां सक्रामेंता मुखार आमी करसितेल्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी थोडो वेळ करसून ताची भलायकी ताचें समाधान ताचो संतोष जायत आमी आमचे कन घेतल्या. दिंबी घालया बवर्तान सम्याक स्वागत करून आराधन करून हें गीत आमी गावया. स्वाधी जेजू नामान तुका दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वाधी जेजू नामान तुका दुलोप जेजू वंदन
राखून उंड्या रूपात लिपून रावला सग्रामेता राखून स्वादिक जेजो जेजू नमान तुका वंदन जेजू वंदन स्वादिक जेजो नमान तुका दुलोप जेजो जेजू वंदन तुका जिने पयणार तू संगा दिताय सोम्या कस्तांवरामध्ये तू आमकां राखोन व्हरताय तुज्या बेसांवांनी भरताय सोम्या तुका सांव महिमा तुका सांव होगलाप तुका सांव आराधन तुका सांव स्तुती कित्याक सोम्या तूं बवरतो तूं काकुळीचो सागर जिने पयणार तू संगा दिताय कस्तांवरान सांबाळ व्हरताय अंधकारान तूं दिवो जाताय अज्ञानान तूं जाणवाय दिताय उतरान तुज्या मत उजवाडायताय मासान तुज्या गठाय दिताय जिनिये पयना सांगा दिताय कस्तांवरान कष्टांवर सांबाळ व्हरताय सांभाळ अंधकारान तूं दिवो जाताय अज्ञानांक तूं जाणवाय दिताय दुलोप जेजो नमान तुका दुलोप जेजो वंदन तुका स्वादिक जेजो नमान तुका दुलोप जेजो वंदन तुका उंड्या रूपान लिपोन रावताय सक्रामेंतान राखून आसाय उंड्या रूपान लिपोन रावलाय सक्रामेंतान राखून आसाय स्वादिक जेजो नमान तुका दुलोप जेजो वंदन तुका स्वादिक जेजो नमान तुका दुलोप जेजो वंदन तुका हालेलुया हालेलुया अतुबार हालेलुया 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 अर्गांचे जोगळा जेजवारा जाऊन सगळ्या काळजां तुका वंदिता तूं पवित्र देव तूं वगाळी वाईटवासी विश्वासी देव आमावरी एकल्याचो मोक्कोरचो देव काकुळचो देव तूं देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो देव मोइजेचो सगळ्या परवाद्याचो देव देव तूं पवित्र काकुळदार विश्वासी तुका सांव महिमा तुका सांव आराधन उगलाप हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू उगलाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड बशा मगच्या भाव भयणीनो सोमी आमच्या मदें आसा हांगासरी हाचे सुवातेंत पळयलें सोमी म्हणटा सगळ्या संवसारार वसा आनी कितें करा स्वार्था प्रगट करा म्हजी वळख सगळ्या मनशांक सांगा वैगी मार्कून कितें केलें मार्कून कोण मार्कू बत्ताबाचो पुतगी कोण स्वार्थेगार मार्को भगवान मार्कून कितें केलें सोम्या विशांत बरयलें सोम्याची वळख बरपा मुखांत आमकां दिली आनी आमी वाचल्या सगळे सोम्या पाती येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हातू बारया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जर तर
मार्कून मातेवालां तशेंच लुकान आनी जुवान बरें नातलें जाल्यार आमकां कळटें सांगा कळटें ना न्ही वय कितें कितें उलयना तुमी हां मोर्चार पडले बरी करतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सोमी आमच्या मदें आसा आमी संतोश बरी जावंक जाय इल्ली दग जावंक पुरो पूण दग म्हाकाय जाता तुमकांय जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सोम्या खातीर सोम्या सांगाता आमी आसतना आमी धैर्यान सोम्याचो पाटलाव करूंक जाय सगळीं संकश्ट पयस धांवतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया म्हाका आयकच हालेलुया 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 अर्गान जेजो होगळाम जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगच्या भाव भयणीनो एक बोर सोम्या पळया आमचो सोमी आमच्या मदें हांगासर आसा हे सोम्याची स्तुती करूंक जाय आमी सोम्या परगट करूंक जाय आमी अख्ख्या संवसारांत ताचें नांव आमी गाजोवंक जाय ही जबाबदारी आमकां पवित्र स्नानान मेळ्ळ्या न्ही गे हय गे न्ही कितले जाणां निरंतर सोम्याची स्तुती करतात तुमी कितले जाणां करांत आलतारी मुखार आमच्या बापा नमार मरी सोडा आंबोरी तेर्स सोडा ते सोड न्हू खाली स्तुती होगळाप स्तुती होगळाप करता न्ही तुमकां हां स्तुती अर्गां स्तुती कितले जाणां मागणें आमी सगळ्यां म्हणटा मागणें न्ही मागणें दुसरें मागचें दुसरें स्तुती करची दुसरें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमी सोम्याची स्तुती करूं शिकचें मागचें न्ही सोम्याची स्तुती करूं स्तुती कितलीं गितां बरीं बरीं गितां सदांनी सोम्या गी तुजें गाता हर एक घडी म्हज्या जिविताची न्ही गे हरसिल्लो जावं आमचो देव अर्गान तुका सोम्या सोम्या दिन वासुया ही पुरा गितां सोम्याची स्तुती करची कळ्ळें गे मागचें न्ही खाली मागचें तें मागचें ना सोम्याची स्तुती करूंक जाय ताचें नांव परगट करूंक जाय सगळ्या संवसारार ताचें नांव आमी गाजोवंक जाय तें आमकां गोत्तो ना आमकां सोम्या मुखार आमच्या बापा मात नमान मरये मात उरलें गोत्तो ना आमकां तशें जावंक नजो आमी सोम्याची स्तुती देवाचें उतर किर्तनगार म्हणटा सर्व परसानो सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्व जनांगनो सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बोरतो देव कीर्तन 117 117 मस्त कीर्तन आसात सोम्याची स्तुती करचे विशयान हे कीर्तन वाचचें हे कीर्तन वाचून एक स्तुतीचें गीत गावचें कितले जाणां म्हणटात एक दिसा अर्दो घंटो 24 hours एक 30 minutes कितले जाणां कुटुंबाचे सांगाता मेळून आलतारी मुखार हे कीर्तन वाचून 2 कीर्तनां वाचून 2-3 कांतारां म्हणटात कितले जाणां करतात तें करणं पळया तुमचे अर्दे समस्या परिहार जातात तुमची पिडा शिडा गुण जाता देवसार पळोवन धांवता सोरप थंयसर येना कसलें जायना ताच्या बदला न्हिदोन आमार मरी कृपेन भरलें म्हळ्यार जायना न्हिदोन जमोन आमरी तेर्स केल्यार जायना न्हिदोन आमच्या बापा म्हळ्यार जायना न्हिदोन देवाचें उतर वाचून न्हिदोन जमोन केल्यार जायना न्हिदोन म्हाका तें दी देवा म्हाका हें दी देवा तें दी देवा म्हळ्यार जायना स्तुती करून सोम्याची स्तुती करून सोम्याची स्तुती करून आमी देवा लागीं मागोवंक जाय कीर्तनकार कितें 150 कीर्तनांत स्तुती करूनच देवाची कृपा जोडून घेता करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा थंय वाळची जर आसा सर्वेस्परा थंय जिवीत आसा सर्वेस्परा थंय दया माया आसा सर्वेस्परा थंय आसा काकुळतो देखून ताका वंदूंक जाय ताका हरसूंक जाय आनी ताका वर्णूंक जाय तसो मोग करूंक जाय उबी रावन ही गीत आमी गावया तुजें तें आसा वाळची जर सोम्या तुजें तें आसा जिवीत तुजें तें आसा दया माया सोम्या तुजें तें आसा काकुळत जर सोम्या तुजें तें आसा जिवीत आसा जिवीत तुजें तें आसा तुजें
दयामाया सोम्या दयामाया तुझे ते असा तुझे तयासा काकुळतो. काकू तुका वंदिता तुका वंदिता तुका अर्सेता हसी तुका वर्णिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुझो मोग तुका वंदिता तुका वंदिता तुका अर्सिता तुका हसी तुका वर्णिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुझो मोग करता तुझे ते असा सोम्या सास्तिक जिवीत तुझे ते असा दैविक जीव तुझे ते असा विषय सोम्या तुझे ते असं समाधान तुझे तयासा सस्ती देवी सोम्या तुझे ते असा दैविक जीव तुझे ते असा तुझे तयासा विषय सोम्या तुझे ते असा समाधान आसा समाधान तुझे ते असा दैविक संतोष तुझे आसा दैवी संतोष तुझे ते असा उजवाड आसा उजवाड तुझे ते असा बक्षणे तुझे आसा बक्षणे सौम्य तुझे ते असा दैविक मोग आसा दैविक मोग तुका वंदिता तुका वंदिता तुका अर्सिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका अर्सिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता हालेलुया 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 हातो बारा हालेलुया निरंतर सोम्याची स्तुती करूया सोम्या करसिया सोम्या वर्णिया सोम्या वंदिया तसं मोग करूया त्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 उला मारा सोम्या बाबा तो उला मारा त्याची स्तुती करा कारण तुमच्या जीवितांत केले सर बरेपणाचो उल्हास करा ताका निरंतर अर्घ दिया आज हांगा सर या देव टेंपलांत या पवित्र तळार तुम्ही उबा रावून आज सोडून तुम्ही सर्वेस्पराची स्तुती करतात जाल्यार ताणें तुमकां दिल्लें वर्तें देणें वर्ती काकुळत वर्तो आशीर्वाद सोम्या खातीर आमी दिन वाचूया हालेलुया 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 अर्गांचे जो गुलाबचे आराधानचे जो हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू उगळाप तुका सोम्या जेजू उगळाप तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया म्हटल्यान हालेलुया 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 खुशी मग भाव भयणीनो सोमी परत आमच्या मदें हांगासर आसा परत एक देड वर दिश्ट सोम्याचेर करसिया मग भाव भयणीनो जायते पोटी सोम्याक हांवें म्हळें तुमकां आमी मागणें करता सकाळींची भेटवणी भेटयता सकाळीं सोतेर्स भेटयता देवी काकुळीचो सोतेर्स भेटयता मरयेचो रजार मायेचो तेर्स भेटयता पुरा करता आमी पूण जायते पोटी सोम्याक परगट करूंक सोम्याची स्तुती करूंक आमी सुकोन पडटा तें आमकां गोत्तू ना तें शिकचें आमी कितले पोटी कितले अवकाश आसले सोम्याक 4 जाणां मुखार सोम्याची स्तुती करूंक सोम्याक परगट करूंक सोम्याचें नांव महिमे करूंक आमकां अवकाश आसले पूण आमी करूंक ना काजार जाताले एका तरणाट्याक विचारलें हांवें कितली पुराय जाली भाव तुका 29 वर्सां जालीं फादर जल्मांत हांव क्रिस्तांव म्हूण हय तर सोम्या विशयान 2 शब्द सांग म्हणे काल सांगचें फादर म्हणजे विचारतात सोम्या विशयान सांग तो म्हणालो जेजू देवाचो पूत तो जल्मलो आनी मेलो आनी जिवन जालो म्हणालो तितले एक म्हणालो मागीर खालें म्हणटा गोत्तू ना तुजो भावार्थ कितें भावार्थ जेजू म्हजो देव तितलोच तुगे चडीत सगळ्या तुज्या जिवितांत एक 2 लायन मात गी जेजू विशयान सांगूंक कळचें सांगा म्हाका
जेजूचो अनुभव तुज्या जिवितान सांग म्हूण सांगल्यार कितल्या जाणांक साध्य आसा हांगा सांगून एक अर्दो घंटो उलोवं सोम्या विशयान न्ही गे तुजे दुये विशयान सांग म्हळ्यार हांव येता सांग म्हणून तुज्या पुता विशयान सांग हांव आसा एक घंटो सांगता रेडी तुज्या पुता विशयान तुज्या दुये विशयान तुज्या घोवा विशयान बायले विशयान तुज्या आवय विशयान बापा विशयान सांग बारीक कशी सोम्या विशयान मस्त पाठी कित्याक म्हळ्यार तसलो डीप संबंध आमचे ते आमी रुता करना क्लोज मनशां ते आमी रुता करता देवा ते आमी करना करूंक जाय देखून तसलो संबंध रुता जाता जाल्यार देव म्हणटा तूं विस्मितां करूंक शकतलोय देवसार धांवणोवंक शकतलोय सोरपाक हातां धरूंक शकतलोय कसलेय वीक बी पियेत जाल्यार तुका बादाक जावचें ना विविध नमुन्याच्या भासांनी तूं उलोवंक शकतलोय एक डीप एक रिलेशनशीप आमचे मदें सोम्या मदें आनी म्हजे मदें जालें जाल्यार हें जायना कळ्ळें गे आमी तें करूंक की नाका आमकां देखून आमी कश्ट अनवर आयल्या वेळार आमच्या पिडेक आमी फर्मावंक शकना देवसारा फर्मावंक शकना सोरपा पळोवन भियेता काव जेता धांवणोवंक शकना आमी धांवन येता पाद्रापा लागीं पाद्र इल्ली मीठ दिया उडोवंक नातल्या पुरसोत जाल्यार घरा येया आगमेन शेणया पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या कितें बेजार जायना जायत ल्हानतावन तूं म्हाका वळखताय ल्हानतावन तूं म्हज्या लागीं मागताय ल्हानतावन तूं मिसाक येताय रितीर करताय पूण बाबर्थ ना कळ्ळें एक फावटी एकले मनीस इगर्जे भितर येता आसतना हांवें म्हळें इगर्जेंत वणो घालना बा वण भायर दवर सारकें ना फादर वणो नासतना म्हाका सोलोवंक जायना इगर्जे भितर वणो घालूंक जायना बाबा पवित्र जागो तो मोइजेक म्हणलें देवान पवित्र आनी तवळ तें जायना फादर कित्याक जायना तुज्या घरा येताना वणो घालून भितर येता दुसऱ्यांच्या घरा येताना वणो घालून येता वणो भायर दवरून येताय खाली पांयान वय की न्ही आमी दुसऱ्यांच्या घरा येता वणो घालून भितर येताय ना भायर दवरून येता आमी देवाच्या घरा येताना मात्र वणो घालून गेल्यार जाता कितें म्हळ्यार दिवस आसार ताच्या घरा वणो घालून येवशेत गुड्डोन येवशेत मेळे येवशेत ताका खेर ना म्हळ्यार आमी तूं कोण म्हूण आमी नेणो संबंद ना आमकां कश्टान वर येताना माताच्या पांयां तळा पडटा आनी मागता नातल्यार ताची वळख ना आमकां यूज एंड थ्रो थोडे फावटी आमी करता देवाक कितली दूख ताका भोगना जायत मनशाक तूं गौरव दिताय मनशाक तूं रेस्पेक्ट दिताय मनशाच्या घरा वणो घालनासतना वेताय पूण ताच्या घरा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आमी करता तें काळजांतान करूंक जाय देखून सोम्या लागीं बक्षणें मागया आमी कळीत आसून कळीत नासतना केल्ल्या सर पातकांची दूख दर्या दोळे दांपया आमी सोम्याची कृपा मागया सोम्याचें रगत आमच्या देवान येवं दी सोम्याच्या रगतान आमची पातकां आमच्या अपराध धुवन वचों दीत पिड्या शेड्या गूण जावं दी सुडका सोडवण मेळोवन दी म्हूण मागया गळे दांपा तुमच्या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा सोम्याची काकुळत मागा जिजू तुझ्या रगतान म्हाका सुडका दी जिजू तुझ्या रगतान म्हजी पातकां पुसून काड जिजू तुझ्या रगतान म्हजे अपराध पुसून काड तुझ्या रगतान सोम्या म्हाका नवो कर जिजू तुझ्या रगतान म्हाका सुडका दी जिजू तुझ्या रगतान म्हजी पातकां तूं बोगोस जिजू तुझ्या रगतान म्हजे अपराध पुसून काड तुझ्या रगतान सोम्या म्हाका नवो कर जेजू तुझे रगत म्हाका सुडका दिता जेजू तुझे रगत म्हजें जिवीत बदलता
जेजू तुझे रगत म्हाका सुटका दिता जेजू तुझे रगत म्हजे जिवीत बदलता जेजू तुझ्या रगता म्हाका सुटका दी जेजू तुझ्या रगतान म्हजी पातकां तूं बोगोस जेजू तुझ्या रगतान म्हजे अपराध पुसून काड तुझ्याच रगतान सोम्या म्हाका नितळ कर तुझ्याच रगतान सोम्या म्हाका नवो कर म्हाका बाबडीन सोमी आमच्या मदें आसा हांगासर तो आमकां पळयता ये तुमी कस्ततेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो नितळ मना नितळ काळजान म्हजे सरसे येया तुमी जिवी जोडूंक शकतल्यात बरवसो दवरून येया विश्वास दवरून येया आनी तुमी जिवीत जोडतेल्यात तुमी आमकां पळयता हे संदर्भार सोम्यात एक सावया तुमी सोम्याक पळया तुमच्या हात अशें उसोन धरा सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हूण म्हणा सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो 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 म्हणा व्हडल्यान सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण 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 जातलो आपड सोम्या आपड सोम्या आपड सोम्या म्हाका आपड म्हाका गूण कर म्हाका गूण कर म्हाका गूण कर म्हाका समाधान दी म्हाका भलायकी दी म्हाका सुटका दी म्हाका सडवण दी म्हाका बेसवानी बर ये जेजू आपड जेजू गूण कर जेजू सुटका दी जेजू जैतला पळय जेजू आपड जेजू हालेलुया 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 उला मारा विश्वासा उला मारा सोम्या लागी हालेलुया 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 सोम्या जेजू हे सगळे भक्तिका तुझो आशीर्वाद घाल तुझी गुणकची दैवी सगळ्याच्या शिरा शिरानी वळे तुझ्या पवित्र घशणी तळकर तुझ्या नवांतका गुणक तुझ्या नवांतका आशीर्वाद दी आपड जेजू आपड टच 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 देम ही हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो हांगासरी सोम्या ते आमी बाबार्थ दवरूंक जाय सोमी म्हणटा तुमकां येया तुमी आनी आमी कितें म्हणूंक जाय सोम्याक येता सोम्या येता सिसांनी म्हळें कोणा सरशी वचूं सोम्या तुजे लागीं आसास सास्तीक जिविताची उतरां कोणा लागीं देखून आमी म्हणूंक जाय तुज पुरो सोम्या तुज पुरो कित्याक म्हळ्यार तूं म्हजो गवळी तूं म्हाका आदार दिताय तूं म्हाका कृपा दिताय तूं म्हाका बेसांवांनी भरताय समर्पण करया आमचें सगळी कूड समर्पण करया माथ्याच्या केंसांतोन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी आमची कूड सोम्या दिया आमची पिडा चिडा आमची कंत आमची बेजाराय आमची परीक्षा आमचे रिजल्ट आमचें काम आमची इंटरव्यू आमची विजा आमचो पासपोर्ट आमचे सगळे जिवीत सोम्याच्या पांयांत हाडा आमची भुरगीं बाळां आमची पतीन कुटुंबादारां सगळे सोम्याच्या पांयांत हाडा समर्पिया हें गीत आमी गायतना सोम्याक आमी आमकां समर्पण दिवया पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर ह्या वेळा पडटलो दोळे धांपया आतां तुमच्या अर्द्याचेर दवरन तुमचें समर्पण करा सगळी कुडी आत्म्याची सकत तुमचेर वळोवन येवन दी सोमी तुमकां आपडून गूण करून दी म्हूण मागा तूच पुरो म्हाका तूच पुरो तुमचो म्हजो होळी बरो वस करताय तूं दिवसरो दुस्मानातावन करून पारो तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो सुदार म्हाका तूं सादार तूं सर्गा पावोचें दार सादार म्हाका तूं सादार तूं
सर्गाल पावोचे दार वाट सुटलेल्या तूं सोडा पातकी मनशांक माफुदार तुमचो दार सोम्या तुमचो दार तूं सर्गार पावोचे दार फावो म्हाका तूंच फावो तूंच मोचे दिठेक दिवो तूंच फावो म्हाका तूंच फावो तूंच मोचे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावडावन काळो बरवशाचे कीर फाको तूंच फावो म्हाका तूंच फावो तूंच मोचे वाटेक दिवो हालेलुया 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 हात बारिया हालेलुया 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 हर गांजे जोगड़ा के द्वारा दांजे हालेलुया 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 ईश्वी उन्हें ईश्वी राधे शदल बल बल ला या ला 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 शदल ला 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 शदल ला 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 शदल ला 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 या ला हरा 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 शदल ला 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 या रा हरा 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 शदल ला 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 शदल ला 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 हालेलुया हालेलुया ला 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 शदल ला ला उला मरा शदल ला 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 या ला ला हालेलुया 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 जीसस 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 आपण जीसस गुणकर जेजू 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 आपण 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 गुणकर समाधान दे हालेलुया 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 शदल ला 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 हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दवरया दोळे दांपया सोम्या उलो मारया आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागया पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये देवाने आमकां अभिषेक कर म्हूण मागया हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र मागा हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्म्या हे वडल्यान म्हणा हे पवित्र म्हणा वडल्यान म्हणा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे तई ये 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 मुझे काल शांती मुझे काल शांती मुझे काल शांती मुझे मन आंथे मुझे मन आंथे मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे मोथीन थे मुझे मोथीन थे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे रक्तांते रक्ताच्या खणाखणांते रक्ताच्या खणाखणांते मुझे हाडांते हाडाच्या सणासणांते हाडाच्या सणासणांते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे घरांते मुझे घरच्या कुटुंबाच्या सणांचेर हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे भुरग्या बळांचेर मुझे भुरग्या बळांचेर मुझे आवयचेर मुझे बापायचेर मुझे भावाचेर मुझे बहिणीचेर मुझे पुताचेर मुझे धुवेचेर मुझे पतीचेर पत्नीचेर मुझे कामांते मुझे वावरांते मुझे टेन्शनांते मुझे डिप्रेशनांते मुझे सगळ्या कष्टांते मुझे दुखांते मुझे संतोषांते मुझे दुखांते मुझे बेसारांते मुझे कंतींते मुझे समस्यांते ये सोम्या ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवंके समाधान दिवंके भलायकी दिवंके समाधान दिवंके संतोष दिवंके जाणवाय दिवंके गुण करूंके सकत दिवंके संतोष दिवंके समाधान दिवंके जैत लाभोंके कष्ट परिहार करूंके हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या सुडका दिवंके देण्यानी बरोंके फळांनी नेटोंके हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या उला मरा हे पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावाने दंगबर त्यांच्या बगल्यावर तू वाटत काही पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या बगल्यावर संगाती त्यांच्या वैराने
पवित्र आशीर्वाद लाभय त्यांना खबर आपण पवित्र आपण टच 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 heal 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 them Lord hallelujah 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 shada la 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 shada la 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 shada la 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 hara 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 shada la 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 देवाने पवित्र आत्मा अभिषेक कर तुझी कृपेच्या बसावणी बघ गुण कर सकत लाभाय कृपाला बाय देवाने समित कर हरा 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 हालेलुया 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 मुगळ बापणीनो पवित्र तेलाची मागणी आम्ही तुमचेर करता 2 लाईन करून बघतीन तुम्ही येऊचे ही पवित्र तेलाची मागणी तुमचेर जाताना सुम्याची गुण करची दैवी सकत तुमच्या शिराशिराने वळतली पवित्र आत्म्याची सकत तुमच्या कुडीच्या शिराशिराने वळतली सगळी अस्कत गायी संपूर्ण रीती नपैस जातली पिडा शिडा गुण जातली देवसार पळून धांवतलो कुडीचे समाधान बरायकी संतोष मेळटले भक्तीन या तेलाच्या मागणीन वांटेली जावचे या संदर्भात पवित्र आत्म्याचे गीत आम्ही गावया ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಾಣಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಇತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಗಳಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು
ज्वालेया हालेलुया 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 शदलबलबलबा हालेलुया हालेलुया शदलललललललललललला हालेलुया हालेलुया शदलबलबलबलबलबलबलल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 ल
हालेलुया तुझ्या बेसावानी बरोबर आशीर्वादित कर पवित्र आत्म्या आमचे ते सगळे असती असकर काही खान उडाई तुझ्या पदवीने तुझे सत्य नाम का बर सर्पिडेशने ते मुक्त कर देवसाच्या पासात ते सुटका सोडवर लाभ हालेलुया 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 सगळे हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगला प्रियकारा तांचे जो सगळे काळ तुक वंदिता तुका समय तुका सबरा दोगला हालेलुया 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 शदला बला 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 तला या रा सगळ्या काळ संबंधित असं या सगळ्या भक्तांना तुझा आशीर्वाद कर तुझी गुण गजे देवी सगळ्या तुझ्या शिराशिराने वडे तुझ्या पवित्र गती तळकर तुझे नाव आनंद कर तुझे नाव आनंद आशीर्वाद दे जेसू हालेलुया 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 अर्गांतुका सुमियान जेजू नित्ता दुबारी अर्गांतुका सुमियान जेजू अर्गांतुका सुमियान जेजू ओगलाबतुका सुमियान जेजू आराधांतुका सुमियान जेजू हालेलुया हालेलुया म्हटल्यार हालेलुया हालेलुया सुमिया सोनभोग जालो जाल्यार नित्ता तुबारया सुमियाक हातू बार ताळी भेटया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊनच्या आम्ही दिमी घालया नव्या गीत ये देवडा सक्रामेंता Yeravora Sacramenta Sastangaman Koruya Purvilyatya Rupamola Novioriti Adarya Solvon Vecha Askat Vishwa Vavarta Jembor Divya Zashem Bapa Tashem Gupta Ullasani Sutida Podvi Maima Sasna Sasna Ekastarya Hasita तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्तांचो गुडास तू आमकां सोडला तुझे सोडून सफळ सुद्दां आमचे देंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मेस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर कशें भगवंत मार्कून तुझी सगळी चरित्रां स्वार्थ मारिफात बरोवन दवरली आनी त्या मारिफात तुका ताणें परगट केलो आनी ताची वळख तुजी वळख आमकां दिली त्या समापान आमी तुका खरेपणी वळखूंक तुजी सळावळ करूंक आनी त्या सळावळीन लाभलोलो सगळो अनुभव हेरां थंय वांटून तुका संवसाराक परगट करूंक जायची कृपे देणी आमकां बाबा कर म्हण आमी मागतां जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
उभी राहूया. सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नाव. व्हडले न्हू 3 पोटी. सदैव जावं सुमयेचें नांव तुमी म्हणत जाय आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा म्हणटाना सदैव जावं सुमयेचें नांव म्हणत जाय. आता उबारून 3 पोटी आमी सुमयेची स्तुती करया. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नाव. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नाव. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमच्या भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा आमी विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. ताळयो भेटून अर्गां दिवया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया. मोगाळ पोता सोय ओंकार मोय आशीर्वाद भगीन गुरुसाचे कुरवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ. तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात हांव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा. आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात. तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा. ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा. हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा. ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा. ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी